कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साक्षीदार कार्यावळी सुरू येऊ काय. आज आम्ही एक प्रश्नाच्या चर्चा करत आहोत. आता ते म्हणजे मडगाव पालिकेत आपले जे कर असतात त्यातून वाढ केला. आता मडगाव पालिका म्हणतात आम्ही फक्त 10 ते 20% करा भितर वाढ केली आसा. का जेन्ना ओपोज जाता तो आमच्या शॅडो काउन्सिलर केल्लो आसा आनी ते म्हणतात की ही फक्त 10 ते 20% वाढ न्ही जाल्यार ही 100 ते 400% इतली वाढ शॅडो काउन्सिलरचा आरोप आसा. आणि आज शॅडो काउन्सिलर निमंत्रक आमचो सावय कुटिलो विजय सरदेसाय हांकां वचून मेळ्ळो आनी ती सगळी जी आसा बसली ती ताची कानार घाली आनी ह्या ताचेर आमी एक हे सगळ्याची क्लॅरिटी आमच्या मडगांवकाराक घेवची हाज्या खातीर खुद्द सावय कुटिलो आमकां पयल्याच सावयो घेवपाक करता. सगळ्याक खबर आहा की सावयो हे आदले मडगांवचे नगराध्यक्ष. मडगांव पालिका कशी चलता हे तांकां पयलीं सांगूंक बरा, कारण ते 2-3दा मडगांवचे नगरसेवक जाल्ले आसात, एकदा नगराध्यक्ष जाल्ले आसात. एक म्हणटा ते की सगळे पालिकेचो वेव्हार कसो चलता हाजे भितर वचून जर कोणें खबरी काडिल्ली आसा तेन्ना पालिकेक एक्सपोज केल्ले आसा तर ते आमच्या सावयन केल्ले आसा. सगळ्या म्हाका एक येदो व्हडलो ह्यू एंड क्राय म्हणजे टॅक्स हे कित्याक आसा? कित्याक लागून म्हणल्यार आतां तुमी हायक केला, म्युनिसिपालिटीन हायक प्रपोज केला. 27 तारखेर मिटींग घेतल्या आनी 27 तारखेर ऑलरेडी चार्ट प्रिपेर करून पब्लिकेशनाक धाडला. आनी लोकांक सांगता आसतना तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियांतल्यान ते सांगतात की 15 ते 20% वाडले म्हणून. म्हणजे इतकेच सुमार खोटी सांगपाक सोदता त्या वेळार. आतां ती 20% नाच, मिनिमम एक सुद्धा एक कॅटेगरी 20% आसा आनी हांव जालो इशू हांगाच बंद करता. एक सुद्धा कॅटेगरी ना जाका मॅक्सिमम मिनिमम 20% आसता. हो हायक सुरवात जाता 66% जाता आनी तो वचून अप टू 550% वाडटा. आनी एडिशनल जे चार्जीस दाखयला तरी ते लायले जाल्यार आनी खंय पावले म्हण ताचेर हिशोबच ना. इंट्रस्ट न्ही, अप टू 50 स्क्वेअर मिटर तुमची चार्ज आसा. एवरी एडिशनल स्क्वेअर मिटर 50 रुपया 100 रुपया तेजे. सो ते कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार आनी खंय तितलें वाडटा. आनी म्हाका सांग खंयच कॅल्क्युलेटर तें यूज केलें? एग्जांपल दिवपाक शकता एक 100% सगळे कॅटेगरी एग्जांपल दिवपाक शकता. एक म्हळ्यार आतां हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर. हो एक रेजिडेन्शियल प्रिमिसीस हो सपोज तूं ट्रान्सफर करपाक घेता जाल्यार आजच्या दिसा 3000 रुपीज आसा चार्ज. तो ताणें कितें केल्यार बायफर्केट केला. एक म्हणजे ब्लड रिलेशन म्हण केला आनी नॉन ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन म्हळ्यार बापायच्यान चल्याक नांव विदीन फॅमिली ट्रान्सफर जाता आनी थंय 3000 ते 4000 केला. 1000 वाडयला. हो सुद्दां 20% जायना. आनी नॉन ब्लड रिलेशन आहा तो 5000 केला. फ्रॉम 3000 टू 5000 समजा. आतां ब्लड रिलेशन म्हणटा तेच हायक करता जाय फक्त 1000 वाडयला म्हणून. दो इट इज नॉट 20%. पण ब्लड रिलेशनांतल्यान ट्रान्सफर जे जाता हार्डली 1%. 1% आणि 99% जो हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जाता तो इथं कोण बिल्डराक घेता वा सेकंड हँड परचेस करता ताजे. पण 2000 जर वाडले आतांच्या आतां जर हे 2000 म्हणल्यार कितें व्हडलें आमी तितल्या बसना ते. आमी म्युनिसिपालिटीतून गेला ते ट्रान्सफर करपाक कोणा कडेन विचार 6000 12000 पावयता ते कशें थर्ड पार्टी म्हणटा जाता. आतां बिल्डर एक लँड ओनरा कडेन हें घेता प्रॉपर्टी घेता समजला. सो 2 नांव आसा, बिल्डराचें नांव आसा ताजें नांव आसा आनी मागीर घेता तो तिसरो. सो 3,300,000 भरपाक पडटा. तितून म्हणटा आनी कन्सेंटींग पार्टी म्हणटा तो कन्सेंटींग पार्टी कित्या खातीर आहा तें कोण पळयना. ते आनी 3000. सो हे भाशेन 5,000 म्हळ्यार 15,000 पावले. कितल्याशेच समजा बरें हें शॉप अप टू 20 स्क्वेअर मिटर शॉप समजा ट्रान्सफर करता जाल्यार 3000 आहा ते 10,000 केले. आनी 21 स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार तेन्ना साकून आनी 100 रुपया वाडयला. समजा 3000 ते 10,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे कितले जाले 200% मायज
233% एक्स्ट्रा वाडयता आणि सांगता तुम्ही 20%. पोट कित्याक मारपा जाय तुमकां वाडयला न्ही सांगितली हें आसा की जस्टिफाय करपाचो जाल्यार पोट कित्याक मारपा जाय सांगा लोकांक की 200% वाडयला म्हणून. मागीर हें कितें म्हणटा तें हाजेर ट्रेड लायसन्स हाजे दिसा 1540 रुपया जाता 1547 फॉर एनी टायप ऑफ बिजनेस. तो आता मिनिमम 2500 हाडला तें जाल्यार 20 स्क्वेअर मिटर आसतलें. 20 स्क्वेअर मिटरा वयर म्हणल्यार 21 स्क्वेअर मिटर टू 50 स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार 4000 वयता 5000 वयता 6000 वयता अशें करून घेता. सो हे वन टाइम फी annual fee, no? Every year you have to pay. At the worst, suppose you days are like that, and you suppose you do 10% वाढवपाक सोदता every year. कित्याक 10% रेजल्यूशन घेता आसतना आनीक कोट सांगता की कितलीं वर्सां आमी वाडोवना कायदाच म्हणटा 10% every year वाडयच म्हणून. कितले चालू तुमचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आसतलें तेणें आमकां दाखयलें खंयची एकट्यान पासून बरयल्लें आसा की every year 10% वाडटा म्हणून. ना वाडोवचें पूण तो सांग कितें एवरी इयर वाडोवपाक कायद्यान आस म्हणटा म्हाका तो एक कायदो दाखोवचो की आस म्हण हे भशेन. तुमी वाडया 2-2 वर्सां 4-4 वर्सां वाडया कोण वाडयना तुमी एक बरोबरूच सपोज वाडोवपाक गेले जाल्यार हें जातलेंच न्ही. आनी जेन्ना तूं आमकां कंपेर करता की पेंजीम सिटी आनी पेंजीम इज अ कॉर्पोरेशन थंय सुद्दां व्हॅल्यू आसा आनी मडगांवचो व्हॅल्यू आसा एक जायना. आज तूं म्हणटा कमर्शियल कॅपिटल म्हण पूण आज मडगांव कमर्शियल कॅपिटल एज फार एज बिजनस उरोना. लोक आज भायर मार्केटिंग करपाक लागल्या मडगांव येवपाक कित्याक जायत प्रॉब्लेम आसा मडगांव येवप म्हणल्यार एक्झॅक्टली पार्किंग मेळना. सो ऑल हे सगळे इश्यूज आसा ताका लागून लोकांक शॉपिंग सुद्दां भायर गेल्या. आनी ह्या टायमार जेन्ना लोकांचो बिजनस इतलो डावन जाल्लो तुमी हे भशेन 200-400-500% वाडयता खंय बसता. तो आमचो मुद्दो. आज तुम्ही विजयाक नायक जाले सो विजयाचे कितें अंडरस्टँड कितें पळय सांगपाक लागल्यार पातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी बी मार्गांव मुन्सिपल एरिया पडटा समजलें. प्लस ताजे कावन्सिलर आसात. सो आमी ताका एक दाखोवपाक गेला कित्याक आमी जे आयकल ते प्रमाणे आमी हे बसल्या आनी व्हडले चार्ट प्रिपेर केला आनी फक्त फॉर्मेलिटी खातीर हे म्हणटा कोण चेअरपर्सन आनी आज तो म्हणटा आमदार ना म्हण आमदार किंवा तूं अकाउंट्स ऑफिसर कोण आसा आनी हे फिगर्स फिक्स केले आनी फॉर्मेलिटी खातीर कावन्सिल मिटिंगा मुखार हाडला आनी रेजल्यूशन घेतला आनी तुमकां एप्रूव्ड मेजॉरिटी जो थोडो आसा तो मेजॉरिटी घेवन ते सगळे पास म्हणून ते एप्रूव्ह. सो आमी कांय जाना. सो आमी विजय सुरू केला कित्याक तेकाय लागता ताज्या लोकांक इफेक्ट जाता. सो तेका आमी एक्सप्लेन करपाक गेले. ग्रुप मेजॉरिटी खंय आहा आतां ते विजयाचे सो ताणी ओपोज केलो ना ते सांगता. सो तेकाय प्रेस करपाक गेल्या की बाबा हे भाशेन वाडपा या म्हणून ताज्या लोकांक इफेक्ट जाता. सो तेणी हें आमी दिलें तेका इन रायटींग दिलां आमी आनी तेका दाखयलें बी एग्जाम्पल सांगता. ही वॉज कन्विन्स आनी ताणी एश्युरन्स दिल्ले की आपूण असेंब्ली मुखार मांडटलो सपोज गव्हर्मेंट हेच्या पयलीं असेंब्ली पयलीं डिक्लेअर करना जाल्यार नाजाल्यार कॉलिंग अटेन्शन मोशन सुद्दां घालून हो इश्यू हाडटलो. सेकंडली इवन जो नोटीस घातलो तो सुद्दां फॉल्टी आसा. थोडे बरें आतां तें बायफर्केशन केलां पळय 20 स्क्वेअर मिटर्स मागीर 21 to 50. सो एक हिंदू फॉर रेस्टॉरंट विथ AC बार आहा 6000 म्हणटा अप टू 20 स्क्वेअर मिटर्स आनी 21 स्क्वेअर मिटर्स एन अबाव अप टू 50 तोय 6000 म्हणटा. सो हे एरर जालो. मागीर आनी कितलीशी क्रायटेरिया आसा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आनी कितें कितें मुद्दम दवरिल्ले हे आमकां कोण जाणा. आतां दुसरी आसात फ्रॉम सिरियल नंबर 14 to 23 हे जे ट्रेड्स आसा तातूंत चार्जेस फक्त 20 स्क्वेअर मिटराक घातल्या आनी 21 उपरांत कितें आसा कांय खबर ना. सो आतां नोटीस फॉल्टी जालो. ताका लागून म्हणटा हांव हे आतां दवरल्यात ते इट इज बाय मिस्टेक ऑर बाय इट्स अ लूप होल एक कोणाक घेतल्यात हे करपाक लागले. आतां तेंच मतीन कितें आसता सांगूंक जायना कितें चलता हांगा मडगांव कित्याक आतां एक्झिबिशन पयलां आमी. एक्झिबिशनाचो रेट पयलीं 50,000 पर डे आसतालो हे जे एक्झिबिशन जाता ते. आज ते 40 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर केला. समजलं म्हळ्यार कशें तेका एक स्कोप जाल्ला तूं एरिया कमी दाखय आनी चार्ज लेस जाला. समजलं. सो असलें जाल्लें All evidence of कि they are using more than that space and 50,000 rupees. So revenue of Paknagun, so this only time will tell.
Only time will tell how, because if what happens when they use those grounds are SCPDA grounds. So SCPDA कितले rent हे दितात एरिया अलॉट करतात समजा तोच एरिया ते हांगा दाखयतले पण सपोज ऑक्युपायर सुबेज करतात बिकॉज बायलांनी दिल्ले असता त्यांचे सो ते ओनली टाइम विल टेल whether it is advantageous or disadvantageous. Okay. Secondly, jewelry shops. Jewelry shops are there एकूच रेट दाखयतात ब्रँडेड आहा ते 10,000 आणि ट्रेडिशनल आहा ते 5,000. ट्रेडिशनल आहा ते सगळे धाकटी दुकानां ज्वेलरी शॉप्स आहा ते सगळे धाकटी दुकानां आणि ब्रँडेड आहा ते व्हडले सामके शोरूम जाल्ले आसा सो ताका 10,000 आणि आमकां 5,000 समजलं हे वयतले मॅक्स आणि थोडे जे आहा ते 3 मजली हे आहात आमचे शोरूम्स आहात ज्वेलरी शोरूम एक्झॅक्टली सो ब्रँडेड आहा ते व्हडले आणि फक्त 10,000 व्हडले आसून आणि धाकटी जी दुकानां ट्रेडिशनल गोल्डस्मिथ आहा तांकां 5,000 सो हे भाशेन जायते एनोमलीज आहा आणि तो नोटीस इटसेल्फ इज फॉल्टी सो फॉल्टी नोटीस तूं एक तारखेक कशें इम्प्लिमेंट करपाक शकता हो आमचो प्रश्न आणि तो आतां तुम्ही तर तुका वगैरे करता सिन्स यू आर नाव ओपोजिंग बीजेपी यू आर इन काँग्रेस आणि दिगंबर कामतीक करतो तांकां एक सदांच ओपोज करतात सो आतां तुवें इश्यू काडला सो हे अशें म्हणटा हातूंत बिकॉज ऑफ राजकारणाक राजकारण कारण तो विजयाक मेळ्ळो दिगंबराक कित्याक मेळ्ळो सगळ्यांक मेळटलें सगळ्यांक हें दितलें आमी अलेक्स रेजिनाल्डाकूय फोन केला ताकाय अपॉइंटमेंट म्हाका सांगला आपण रिवर्ट करता पूण फाल्यां मेळ्ळ्या ते घेतले आमी पळय सी फायनली ही इज द रुलिंग कावन्सिल ही इज इन चार्ज ऑफ द कावन्सिल टुडे डे हेर ना डायरेक्ट कनेक्शन ताजे आसा कावन्सिलर आज तो 4% डिनाय करीत की त्या दिगंबराक कांय हात ना म्हणून वीच रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बिकॉज आमकां सडन इन्फॉर्मेशन मेळटा म्युनिसिपॅलिटींतल्यान केन्ना मेळ्ळा कोण मेळ्ळा तेणे पयला ना सगळें आसा आमकां हाचे खातीर इलेक्टेड जे कोण हे आसात तांकां दृश्टी खातीर जर चितलो जाल्यार तो यू हांव चीफ ऑफिसर आसतलो अकाउंट ऑफिसर आसतो मागीर ह्या तांचे हे काम एक्झॅक्टली मागीर हांव कित्याक पूण ते जे सपोज कितें प्रपोज करता जाल्यार तांकां तांचें कन्सल्टेशन जावनूच जाता म्युनिसिपालिटीन पान आसना म्हालपड्ड्यांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येनासतना हे कोण बिलीव करतलो मडगांतलो काय ना It's not allegation, it's a fact. Everybody knows. आता तोच सपोज सांगता की आपण म्युनिसिपालिटीक वॉर्निंग दीत म्हणतो एक तारखे साकून आपण हें करतालो सारकें फूल स्विंग काम करतालो आनी म्युनिसिपालिटीन तेजेर दखल घेवपाक जाय आमी ओगे रावपाक ना वॉट डज दॅट मीन दॅट ही इज कंट्रोलिंग द म्युनिसिपालिटी ही इज चेअरपर्सन इज कंट्रोलिंग द म्युनिसिपालिटी एखादी म्युनिसिपालिटी काही काम करना म्हणटा कोणे तरी मारे तुज्या आपले कोणी सांगला आसतले ताका लागून ताणें आतांय बी एंटायर मडगांवचे लोक सांगता की हे ती वाडयल्लें सारकें केलें ना तुज्या कावन्सिलान सो आतां तुज्या कावन्सिलाक इन्स्ट्रक्शन दी की हे फाटी नो इफ नॉट सो आज कोणा कडेन चल एनी ट्रेडर यू आस्क हिम एंड टेल देम बिकॉज आमी जेन्ना भोंवतात पळय आमी So they have their own associations. Yeah. They moved any petition. Yeah, see, advocates association has moved a petition. The hotel association has already met him. कळलं सो हे पासून कितलेशे लोक तांकां म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळा तेणें सांगला आमी फोन येवपाक लागला म्हण कितले वाडय काडा So what is the issue of this advocate of the issue? See, advocates as per actually there is a Supreme Court order also. Advocates are it is not considered a trade. So you cannot classify them as a trade. For a trade license. It's already become a trade. Yeah. No, it's a profession. So you mean to say it's a technical mistake? Yeah, you can consider it as a profession. But Professional field. Yeah, professional field. They can put that. In spite of that, chairperson is म्हणता त्यांना कोण हाऊस नाही म्हणता. Okay. Yeah. समजला. Which is not the same. You should know what law says. Okay. So no problem. So Secondly, आज तू म्हणतो की आम्ही पॉलिटिकल आहे म्हणतो. आम्ही जे दिसा 2016 सॅनिटेशन फीज म्हणून लायले याद असेल त्या टायमारसून आम्ही हेचेर आवाज करता ऑन डिस्क्रिमिनेशन कित्याक आतां आजच्या दिसा चेअरपर्सन स्वता सांगता की आपले ओन वॉर्डान 45% आहा म्हणतो विदाउट ट्रेड लायसन्स आपल्याच वॉर्डान खूप सांगता सो 45% होय आपल्याच वॉर्डान म्हणतो समजलं सो आनी दॅट विल बी इन अदर वॉर्ड्स ऑल्सो त्या सांगता सो आमी कितें म्हणटा जेन्ना तुमकां खबर आसा इतली असेसमेंट करपाची आनी इतलो रेव्हेन्यू येवपा सारके आसा सोर्सीस आसा समजलं जाल्यार ते कित्याक तुमी कंप्लीट करना सो सर्वे चालू आसा तुका अशें हें म्हणपाचें आहा की because they failed in recovering the dues, old dues. Exactly. So आता ताका लागून हाजे आमचे म्युनिसिपालिटीचेर
प्रेशर येता फायनान्शियल प्रेशर तो कव्हर अप करपाक पनिशमेंट हे जे कोण लिगली असेस आहा जे कायद्यान आहा तांचेर सो एवरी टाइम हायक जाता हांचेर येता जे कोण फ्री आसा ते चालू उरता सेकंडली तूं रिकवरी म्हणटा रिकवरी एक म्हणटा ड्यूज कलेक्शन जायना काय जालें सेकंडली जे ओन स्वता पयशे जे कोणान लुटल्या ते फेस्ताची फेरीचे पयशे म्हणनाका 1.5 लाख 2 रिक्षा दिले ई रिक्षा 8 लाख चॅक दिल्ली कितें बाउंस जाली तेजे उपरांत हें करूना सोपो कॉन्ट्रॅक्टर हांचे थ्रू कितलेशे सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांचे हेप आसात 40-50 लाख हेप आसात ते हाडनात सो हें सगळें रिकवरी करपाक रिकवरी कितें स्टाफ कमी आहा म्हूण जायना काय मुद्दम करनाका रावता 100% म्हणटा हे जे लुटलो आहा ते पयशे ते मुद्दम म्हण सामके कळून येता बाकी से वो म्हणटा आमचो चॅक पर्सन एडमिट जाता की 45% जे आमचे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट आसा दे आर विदाउट ट्रेड लायसन्स तेन्ना ट्रेड हो आमचो चॅक पर्सन सांगता तो आयदर ताका खंयची तेका खबर आहा 45% तेका खबर आहा सो तांकां स्टार्ट करून एक तर लायसन्स हे करपाचें दिवपाचें किंवा तांगेर बंद करपाचें हे खबर आसतना पासून कित्याक आयकुवंक जायना इवन लास्ट टाइम जेन्ना आमी तेजेर काडटाले आमी ओन हे आरटीआय काडिल्लो कितले ट्रेड लायसन्स दिल्ले आनी कितली वेकंट आहा एक सादोसो एग्जांपल घेतला आमी रंगवी आनी थंय आमकां कितें दिसून येता की सर्टन प्लेसीस सर्टन मोस्टली रेंटेड प्रिमायसीस आसा लाख रुपया 1.5 लाख रुपयाचे प्राइम लोकेशन आणि वडे शॉप आहा तांकां लाख 1.5 लाख अशें आसा आनी बाराव पेमेंट म्युनिसिपालिटीक भरपा पडटा समजला ते भरपा पडटा आनी सगळे ते आमचे थोडे लोक आसा इट मे बी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह और इट मे बी इवन द स्टाफ ते स्वतः सांगतात तुम्हाला रिलेशन घेना हे भरपा पडटा तुका आनी ते सुसायड आसता सो एप्लिकेशन आपण कितें केलें एप्लिकेशन कितली पेंडिंग आसा ट्रेड लायसन्साची हाऊस टॅक्स ट्रान्सफराची कितली पेंडिंग आसा कित नाल्यार कितें ते फक्त दाखयता तुका की हुमके लागून तें जावपाक शकना म्हण पूण कशें करपाक शकता आनी कशें तें ट्रेड लायसन्स दिवपाक शकता हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर करपाक शकता तें सांगना आनी हजारांनी हें पेंडिंग आसा सो हे जर पळयलें तर म्युनिसिपालिटी सद्याचो कारभार पळयलो जाल्यार तो पयल्या हांगा पयलीं संसदेक तर तांकां पेरेनियल प्रॉब्लेम म्हण आसता पळय तसो आतां म्युनिसिपालिटी बिकम पेरेनियल फंक्शनिंग ऑफ द एंड फायनली पनिशमेंट कोण बघता जे कोण लिगली आपल्या कायद्यान काम करता सो आतां एक तारखे सावन ते बदल जातले दिसता तुका आमकां तरी दिसता की आनी म्युनिसिपालिटी आनी चड करून आतां तेजें नांव म्हणटात ताजें कावन्सिल तें ताकाय खबर आसा की दिस इज इनजस्टीस म्हणून सो ताणी ताजे कावन्सिलाक प्रिवेल करपाचें सपोज तो कांय ना म्हणटा जाल्यार तेणी हेज टू प्रिवेल अपॉन देम टू कीप इट ऑन बोर्ड सर्वे जाता सर्वे चलता जीएसआय सर्वे चलता जी सुडांतल्यान स्वता म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर भोंवता ट्रेड लायसन्स हें सगळें सर्वे कंप्लीट करा आनी कितली असेसमेंट जावन कितली तुमी रेव्हन्यू हाडपाक शकता तेजे उपरांत तुमी रिवायज करा तुमी कितले जाय तो सो सगळे आतां तुका ताजेर चर्चा थांबयता आसतना एक लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सो म्हाका एक सांग हे जर म्युनिसिपालिटी जर हाजेरूच रावली हे आमी कितें करता सो वॉट विल बी युअर No, see, our awareness campaign was चालू उरता. So daily आम्ही खंय ना खंय वचून आम्ही लोकांक जागृत करतात की इतली वाडटा. So let them so when the public feels the pinch, let them decide ताणी elected representatives and that justice केला काय ना. हे लोकांनी चिंतपाक. तर काय आमचे थोड्यो ज्यो ट्रेड हे आसा सेशन्स आर दे गोइंग टू द कोर्टाक वचपाचें अशें कितें ना पळय कोर्टान वचपाक ऑन फायनान्शियल इट इज नॉट अ प्रॅक्टिकल थिंग इट इज द कॉन्शियस ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह which has to decide whether it is the right decision or प्रेशर ग्रुप बी आसलो की प्रेशर हाडपा खातीर काम करतलो प्रेशर आम चालू आसा आमी सोसायटीन विजीट करतले आमदारां ऑलरेडी मेळटा दुसरे आमदार मेळटा सगळे सोसायटीन वयतले हे आमी चालू उरतले टील द 31st समजला विल सी हाव फार दे गो हेड विथ द डिसिजन सेकंडली त्या टायमार बी आमी प्रेडिक्ट केलें तुमी हे वाडयत रावता न्ही क्लोज प्रिमायसीसाचेर सुद्दां तुमी गार्बेज टॅक्स लायतात क्लोज प्रिमायसीस हे टॅक्स वाडपाक कारण हो एक आसा कित्याक तुमी हेफेजंटली लोकांचेर अननेसेसरी हो बर्डन घालता हे तूं वाडयता न्ही तुका सांगता लोक आनीकूय लोक बंद करतलो पयशे करपाक आनी हे कारण हे जावपाक कारण कितें हे भाशेन तुमी डिस्क्रिमिनेशन करता जो कोण टॅक्स भरता ताजेरूच तुमी आनी पनिशमेंट दिता आनी जे कोण दुसरे आसा तांकां कांयच माफ लावपाचोच ना समजला सो हे सारकें न्ही हे डिस्क्रिमिनेशना खातीर कितलो जो लोक पेमेंट करना हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात एक हातूंतल्यान
फुडें आयल्या चर्चेंतल्यान की ते म्हणजे ते म्युनिसिपालिटी ज्या तरेन काम करपाक जाय तेन्ना करना, ज्या तरेन प्लॅनिंग जाता तें जायना, ज्या तरेन जर 40 जर आमकां नगराध्यक्षच म्हणटा की 45% दुकानां आहात ती ट्रेड लायसन्स घेना नंतर हाजेर म्युनिसिपालिटी फेल जाल्या. सो हाजेर आतां सावय म्हणटा तशें सद्याक आवाज उठोवप चालू आसा, आमदाराक मेळप चालू आसा, लोकां मदीं हें आसा. सो आतां 31 तारीख पसून मडगांव म्युनिसिपालिटी कितें हाजेर स्टॅप घेता हें पळोवपाक मडगांवकारांय रावले आसतले, तुमी रावले आसतले आनी मेन म्हणटा आमी रावले. सो हातूंतल्यान एक हें जावपाक जाय की रेव्हेन्यू वाडपाक जाय वाडपाकूच जाय. आनी दुसरें म्हणटे तूं म्हणटा तसो कोण भरसले अन्याय जावपाक जाय. पनिशमेंट एकूय वाटेन आसपाक जायना अननेसेसरी. हो पनिशमेंट दिस इज नॉट सो एक हे की हाजेर म्युनिसिपालिटीन एक सर्वमान्य असो एक तोडगो काडचो जाय जाल्यार ट्रेड एसोसिएशन आनी बाकी जे आसा तांकां भितर घेवन परत एकदां चर्चा करची आनी हाजेर एक उपाय काडचो सगळ्याक बऱ्याक पडटलो. इतल्याच प्रकार आमी देव बरें करून आयला म्हणून आमचे सगळे पळोवपी तांकां देव बरें करून पळयत रावात.